आरोग्यम धनसंपदा त्या खातीर आरोग्या खातर आमी खंयसरूच कमी करूंक ना। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले, हेल्थ ह्युमन रिसोर्स आसतले, हे ट्रेन करप हे काम सरकारान सातत्यात केला आणि आमच्यो पीएचसी सीएचसी हांगासर भर दिता आसतना पयले फावटी आझादी का अमृत महोत्सव ह्याच्या वेळार आयुष ह्या डिपार्टमेंटाक आयुर्वेद युनानी सिद्ध आणि होमिओपॅथी हेका भर दिता आसतना वेलनेस सेंटर प्रत्येक पीएचसी आणि सीएचसी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आमी सुरुवात केल्ली आसा आणि ताका लागून आमी प्रत्येकान प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर या मोहिमेच्या अंतर्गत आमी आमचे पोस्ट कोविडाच्या उपरांत आमचे आरोग्य सांबाळपा खातीर या वेलनेस सेंटरांचो आस्पाव जो प्रत्येक कडेन आमच्या पीएचसी सीएचसी हांगा आसा तांच्यांनी तो करून घेवचो हे समेस्त गोंयकारांकडे हांव मागता। आमी टाटा हॉस्पिटल हांच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन करून कॅन्सर पेशंटा खातीर तांकां जावपी ट्रिटमेंट हाजेरूय आमी भर दिल्लो आसा। अशा पद्दतीत जावं ते सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जावं ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीएचसी पासून सीएचसी वेगवेगळे कडेन जे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आसा ते पुराय वर्साच्या भितर हे प्रोजेक्ट पुराय जातले आणि बऱ्यातले बरे पेडण्या पासून कुडचड्या पर्यंत ह्या प्रोजेक्टांक बऱ्यातल्यो बऱ्यो सेवा दिवपाचें काम गोंय हे पयले राज्य आसतले ज्या राज्यात तालुका लेवलाचेर डायलिसीस युनिट आमी सुरू करपाक शकले आणि लोकांक योग्य ती ट्रीटमेंट दिवपाक शकले आणि म्हणून हांवें म्हटलां की हाज्या फुडें आमकां प्रिव्हेन्शनाचेर भर दिवची पडटली आणि ताकाच लागून वेलनेस सेंटरांनी प्रत्येक गोंयकारान वचून आमी प्रिव्हेन्शन कशें करतले हाजेर जर भर दीत जाल्यार आमकां आरोग्यदायी जीवन जगपा खातीर सातत्यात सगळे जाण हे प्रयत्न करपाक शकतले।